मोगाच्या बाबा भयणीनो, ही घडणी ती तुमकां सांगता. घडले म्हूण सांगतात आगोस्तिनाच्या जिवितांत. आगोस्तीन एक युगाचो दोतोर, व्हडलो विज्ञानी, इंटेलिजंट पर्सन. एक दीस तो सांजेच्या वेळार दोऱ्याचेर पासोय मारतालो म्हूण अशें म्हणटात. आनी पासोय मारतना तो खूब खोल विचार करतालो. आनी विशय आसलो बोब त्रित्वे, होली ट्रिनिटी. एक देव, तो एकजोन, बाप पुत्र, बाप देव, बाप आनी पवित्र आत्मो. हे कशें घडून येता तो घुसपलो. विचार करता करता पासय मारता मारता ताका एक धाकलो भुरगो दिसती पडलो. आतां ताका पळोवन तो आनीक घुसपलो. तो भुरगो काय विचित्र वावर करतालो. ताणें दोऱ्यादेगे एक बुराक काडलेलो आनी एका कोटरींत तो दोऱ्यार वतालो आनी तिथे उदक भरून तो बुरकांक घालतालो. आगोस्तीन ताच्या लागीं गेलो आनी विचारलें, बाबा तूं कितें कोत्ताय? ताणें म्हणलें, हांव ह्या धाकल्या बुरकांक सगलो दोयरो रिकामी कोत्ता. हें आयकून तो घुसपलो आनी विचारलें, हें कशें घडोवंक येता? दोरो इतलो व्हडलो आनी बुराक धाकटलो, हें कशेंच घडचें ना. त्या भुरग्यान ताका सांगलें, तुमचें मन इतलें धाकटुलें, तूं कसलो विचार कोत्ता? बोव त्रित्वेत हो एक गूट तुमकां केदींच समजत ना. हें सांगून तो भुरगो त्या जाग्यार नायत जालो अशें म्हणटात. त्या वेळार आगोस्तीन मन उगडलें आनी ताका समजीक आयली की हो एक गूट आमकां केदींच हाची समजोवणी मेळची ना. तरी पूण आमची वाचपां जी आमी आयकल्यांत आनी पवित्र पुस्तक जेन्ना वाचतात आमकां ह्या तेग जाणांची वळख दिता. आनी वळख आमी जो वावर ती कोत्तात तशी आमी ताका वळखतात. आमी म्हणटा देव बाप रोचणार, क्रिएटर आनी सांबाळणार, सस्टेनर. देव पुत्र म्हणटा सेवियर, सोडवणार. आनी पवित्र आत्मो म्हणटा देव पवित्र करता. ही खबर आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकाचेर. आमी पळयता पयल्या पुस्तकांत उत्पत्ती, जेनेसीस, देवान सगळें रोचलें. पयल्या दिसा ही एक वस्त, दुसऱ्या ती वस्त आनी रोचली. आनी निमाणे दिसाक देवान मनशाक रोचलो आनी देव रोचता आनी सांबाळटा. म्हणटा देव बाप रोचणार, क्रिएटर. देव पूत सोडना. जिजस इज सेवियर हाचो अर्थ आसता. जिजसांत आयलो देवाचो पूत आनी आमची सोडून केली. कशे तरेन 3 वर्सां ताणें वावर केल्लो. उतरांनी कोडण्यांनी देवाचें उतर परगोटलें, बरी खबर सांगली आनी शेकी ते दुस्मानांनी ताका कुर्सार मारलो. तो पुनर्जीवन जालो. म्हणटकच जेजू सोडूनार, सेवियर. आनी पवित्र आत्मो म्हणटा आमी पवित्र करता, सॅंक्टिफायर. कित्याक जेजू बापायशीं गेलो आनी ताणें धाडलो पवित्र आत्मो संवसारांत आनी हो संवसार अपोस्तल आमकां पवित्र केले. ही वळख आमकां मेळटा एके भाशेन पवित्र पुस्तकान. पूण आज आमकां कसलो संदेश मेळटा की आमी हे गुटांत आमी वांटो घेता की पृथ्वी एक कुटुंब मोगान रावतात, मोगान जियेतात. बाप पुताचो मोग करता, पूत देवाचो बापाचो मोग करता आनी पूत आत्मा ताका एकठांय दवरता अशें म्हणटा. आमकां सांगता की आमी देवान आमकां रोचल्यात आपल्या स्वयंमा सारके. तो देव मोग, मोगान तो जियेता, रावता
तर आमी मोगान जिवंक जाय म्हणून आज आमकां संदेश मेवता. खास आज आमी ह्या मिसा भितर वांटो घेता, ह्या गुटांत वांटो घेता. देवान आमकां आपल्या मोगान भरूंक, आमी जसो देवान आमचो मोग केलो तसो आमी एकामेकाचो मोग करूंक आज आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया.